संडे आजा संडे आजा संडे आजा संडे. नमस्कार नमस्कार नमस्कार. आरामासाने सगळेजण आठवड्याक एक पटी येईल न्ही हांव येयलोत गेले पटी येयलो ह्या पटी येवं मेळटलो काय ना जावं कोण म्हण केल्लो कित्याक सांगा हे जालें न्ही आतां कर्फ्यू लॉकडावन केला न्ही हय तेजेनूच लॉकडावन केलें तें केलां कितें करून घेवन कितें उपेग हां उपेग कितें काम म्हण घेवन नांवाकच लॉकडावन आज आनी आयतार बाजाराक लोक पळयता न्ही सकाळीं हां कोण लागूनच त्या कान दिकतेल्याचेर बटाट दिकतेल्याचेर उडी पडिले हां कसली लॉकडावन हां लॉकडावन म्हणल्यार कितें जालें सांगा पळय लॉकडावन म्हण नांवाकच एक हां लॉकडावन हां म्हणलें की भंय अशी मागीर तितून जर तर समा वचून पळयला कांयच ना. लॉकडावन म्हणल्यार हांव सांगता तुमकां लुंगी टायप हय लुंगी पळय कमरा घच बांदप आनी सकयल कशें खुल्ला उरता तशें लॉकडावन घच आनी सकयल पुरा खुल्ला तसली पंचायत जाला ही लॉकडावनाची हां लॉकडावन ते जालेत हे 2 दिवस आतां कर्फ्यू लायलो की जालें हां उदका टँकर खंय येयला लोकांक उदक ना जावन घेवन टँकराचेर पिवू उदक टँकर गाडयेचेर हय व्हडले टँकराचेर उदक हाडून दिताले हे लॉकडावन जालें कर्फ्यू जालो आनी ती गाडी बी येवची बंद जाली लोकांक पिवू उदक ना लोक कितें करचे हां ही वेवस्था तुमच्यान करूं जायना का म्हणून हां लोकांक तुमी गरजेक वस्तू व्हरुया म्हणून सांगतात गरजेक लोकांक उदक गरजेत न्ही हां लोकांक भाई सुकलात खबर ना मे आनी एप्रील मे म्हयन्यांत भाई सुकता म्हण हेकात उदक आसा पिवूक हां पिवू उदक धाडा न्ही लोकांक लोक कित्याक येतले भायर हां लोक आनी पाप कळस घेवन भिंदलो घेवन लायनी रावतात आज येतले जावन कोण गाडी उदक घेवन आज येतले जावन कोण गाडी म्हण घेवन असकन जर तर आठवडभर जर तर लॉकडावन दवरले एक आठवड म्हणल्यार तर उदका गाडी येयला लोक न्हांवचे रस्त्यानाच रावचे म्हण जाले एकमेकान वास घेवं जायना म्हण जालो हां अशें विचार करूं सारकी गोश्ट न्ही हां लॉकडावनाची गरजेची वस्तू म्हणटा रे याद येयली म्हाका हो आमगेलो तेकलो मनीस हां सरकारा गाळी मारूंक लागला हांव म्हणल्यार कित्याक रेस्कन तूं गाळी मारता हां कित्याक गाळी मारता न्ही गरजेची वस्तू जाय जाल्यार येवन घेवन व्हरू हरकत ना म्हणलें गरजेची वस्तू दवरला तुमी गरजेची वस्तू आसात हांव म्हणल्यार कितें बाबा गरजेची वस्तू कितें तांदूळ जाय आशिल्ले तुका हां मीठ मिरसांग जाय आशिल्लें कितें जाय हें म्हाका तातलें वाटतं नाक म्हणटा तें पुरा घरा कडेन हाडून घेवन पयले त्रास मारला हें पूण मागीर गरजेची वस्तू बंद केला म्हणून घेवन हांव म्हणलें कितें रे हां सोऱ्या बार बंद केलें ना तुमी मागीर गरजेचें आशिल्लें तें म्हाका सांज जालें की जाय जातालें तें खंय चालू आसात हो म्हाका म्हणटा हां हांव सांगून म्हण कितें करूं म्हाका सांगून उपेग आसा हां कोणा सांगूं जाय आशिल्लें तें हां सरकारा कडेन सांगची न्ही नाजाल्यार जिल्हा प्रशासना कडेन सांगची न्ही थोडे लोकांक सद्दी जाय जाता मागीर तेमी कितें करचें आठवड बरोबर होवन दवर वता तितले पयशे उरतात आज कमोवन आज खातर लोक संजय मेहता येयले मारतात हात पांय मोडून येयले नंतर सारकी न्ही हां तें करूं जाय आशिल्लें म्हाका कित्याक जाय लोकाल पंचायत मागेलें म्हाज्यान जावच ना हिंगा म्हाकाच ना हिंगा 2 दीस जाले हांव कितें म्हणटा हे लॉकडावन जालें कर्फ्यू जालो लोकांक भरपूर लोकांक त्रास बी जालो आनी थोडे लोक आरामात बी उरले ना कित्याक कामां येयले ना रे म्हणल्यार ना कामाक कशें करून वयतलो गाडी ना न्ही म्हण घेवन म्हण लोकांक हॉस्पिटलां वयतले जाल्यार तरी गाडी जाय न्ही लोक हॉस्पिटलां कशें करून वयतले हां खेड्या गांवच्यान कोणाक आराम ना जाल्यार हॉस्पिटलां व्हरया म्हणल्यार गाडी आसात हां तेमचे खातीर तरी एक दवरा न्ही गाडी हां तुमगेली एम्ब्युलन्स आशिल्ली हे कोरोना पेशंटां हाडूंकूच बिजी रावता हेका तेका धांवपळ करते रावता लोकांक बाकीच कितें आराम ना जाल्यार कशें करून हाडटले तें उरू हे सगळें उलो गेल्यार टायमूच पावना हे आनी कितें सांगू केलें तुमकां हांव पयर हे शंबाल चेडो आनी तेगेले बाय सून शंबाल सून झगण घेते आसात झगण घेत म्हणल्यार शंबाल चेडो उलटी करता आनी बायल तेका गाळी मारता म्हाका कळना कित्याक हांव म्हणून हांव अशें विचारलें बाय कित्याक आसकन गाळी मारता गो हां कन्न जालें नाका जालें कन्न गेले बात उलटी करते पडला म्हणून हांवें ते शंबाल चेड्या विचारलें बाबा कितें जालें रे काय ना राजा म्हूण लागलो म्हाका हांव बेजारलो ज्यो ह्या बायलेल रांदून खावन बेजारलो बायल बी म्हूण लागलो म्हाका आतां 2 दीस लॉकडावन आसा न्ही तूंच रांद म्हूण घेवन हरकत ना म्हणलें तूं हांवें रांदिल्लो आपुणूच खातलो तूं खावं जायना म्हूण घेवन हेणें कितें केलें खंय रांदूं कळ्ळें हेका फ्रीज ओपन केलें खंय ब्रेड मेळ्ळे खंय स्लायस ते दोनी तव्यार घालून गरम केलें खंय आनी फ्रिजांत आशिल्ली चटणी काडून घेवन हरवी चटणी आशिल्ली खंय ती बरें ब्रेडार लायला आनी खायलें खंय तें खावत लागूच्यान उलटी जाता आस खंय हांवें म्हणलें तें तितल्याकच उलटी कित्याक जालो गो बाय तूं तेका कित्याक गाळी मारता खंय ब्रेड म्हण घेवन ब्रेडा बरें चटणी खायली तेणी हां चटणी म्हण घेवन हांवें मेथी भिजो घायली केंसां घालूंक ती लावन घेवन खायला ग्रीन चटणी म्हण घेवन म्हण ती म्हणटा
हाय इतले खात आसतना एका ग्रीन चटणेक आनी आतां मेथयेक माथ्या घालचे मेथयेक वास कसले येता म्हण बी कळना. हां कितें पोराले हे करून गेल काम उलटी जाते आसता का अजून आतां हॉस्पिटला बी गेले ना उरू मागीर मेथी 15 दीस नंतर येतले समजातले. आतां कितें पोटांतले केस बीपी केले आतां काळे जातले नाजाल्यार तांबडे जातले. ते जाले पयर हे लॉकडावना पयलें हांव कारवारा गेल्लो. हय बाजारांत वच्चा म्हण येवन येयल्यार बाजाराक गेल्यार एक चेडूं चक्कर येवन पडले. चक्कर येवन पडले म्हळ्यार रस्त्याचेर अरे बाबा चारी फाटल्यान लोक धांवन येयले घेरी घान घेवन आनी हांव बी धांवलो पळया म्हण धांवल्यार हांवें म्हणलो ते चक्कर येवन पडिल्लो आसा आनी लोक हेका उदक सुद्दां घालना काय तर अरे बाबा खंयच्यान वचून धांवन वचून लिंबू सोडा घेवन या रे लिंबू सोडा घेवन या रे म्हण एकल्यान धांवन हाडलो लिंबू सोडा करून घेवन येयला आनी मागीर हातांत दिलो. हांवें घट पिलो. तो म्हणलो आजा लिंबू सोडा हाडा म्हणून ते चक्कर येवन पडला तूं कित्याक पिलो काय चाल म्हाका ते चक्कर येवन पडले ते जालेत म्हाका तसले पडल्या म्हाका जायना रे म्हाका बी चक्कर येत म्हणून लिंबू सोडा हाड म्हणिल्लो तुका म्हणलें ना म्हाज्यान तसलें पळोवं जायना कोणी पडील विली उरल्यार म्हाका चक्कर येता. तशें म्हणटा पयलीं मागीर हो वेवस्था करून घेयलो लिंबू शरबत हाडील ते हांवें पिवन घेयलो. जालें ते जाले बाजारात जाले मागीर काळिंगण घेया दिसले घेया काय पळया म्हण रास पडेल काळिंगणा रास पडटरीत थंय गेलो असो वचून उबी रावलो कशी दिता पळय आमगे एकातात सद्दी थोडी काळिंगण अशीच उडोवन दिली गरू बिरू खावन गेली घरवान. हय मागीर काळिंगणा गेला तो काळिंगण विकतलो गिरायकाक कितें कर सांग एक काळिंगण उडयता टक टक करून वाजयता बाजून दवरता आनी एक काळिंगण उजयता टक टक करता वाजयता आनी बाजून दवरता आनी तिसरें काळिंगण टक टक करून वाजयता आनी ताका दिता तो घेवन येता. दुसरो येयलो हां पळयता आसा हां तो येयलो ताका बी तशेंच केलो एक काळिंगण वाजयलो टक टक केलो भाजून दवरलो आनी एक काळिंगण वाजयलो टक टक केलो भाजून दवरलो आनी तिसरी वाजयलो आनी ताका दिलो. चवथ येयलो आनी एक मनीस हुरूक ताका कितें केलो हेका दुसरी वाडच्यान आशिल्ली ती टक टक केल्ली वाजयलो ताका दवरलो टक टक केलो वाजयलो ताका पयलीं वाजोवन भाजून दवरलो पळय तें काडलो ताका दिलो. म्हाका हें कळ्ळेंच ना. हांवें म्हणलें ताका बाबा तूं ही वदोळ वाजोवन दवरी काळिंगण न्ही हां ती ताका दिलो परत येयल्याक दिल ना आनी ताका दुसरो वाजोवन थंय दवरलो हें कितें तुगेलें म्हाका कळना हें तुगेलें तेतूं भितर लॉजीक कितें हें कांय विचारलें हांवें. तो म्हणलें लॉजीक बिजीक कांय ना रे आजा लोक येतात आनी मरे आमी जर तर वाजयलें अशें करून भाजून दवरत ना हो म्हाका बरें सोदून दीत जा कोण म्हण घेवन लोक घेतात मोट्ट खपेचीत म्हागेली खंयची वाजली जाल्यार वाज नासता राव दिवूंकच जाय न्ही लोकांक म्हण तेमच्या मुखार मात्र वाजोवन दाखयच पडटा आनी ते भाजून दवरले अशें करून दुसरें दिवचें पडटा म्हळ्यार तो खूश जाता. काळिंगणा रेट बी कितले उरल्यार 50 रुपया म्हणल्यार 50 रुपया दिवन वयता कमी कर रे म्हणना. अरे बाबा म्हणलें असले आमचे खंयच्यान वाजोवन घेवन ती काळिंगण भाजून दवरली खाते खावचे पेक्षा आमकां गांवांत काळिंगण केले वालयेंतल्यान दोन तुटोवन घेवन हाडून मागणारा पुता म्हाका दोन काळिंगण दिल्या म्हण केल्लो तो कोणी आमकां धाड दिन का म्हण घेवन तशें म्हणून हे व्यापार करतले बी ओगी न्ही ते व्यापारी का बच्चा कभी नाही सच्चा म्हणटा पळय तसले पंचादी. लॉकडावन जालें नुस्त्या बिस्त्या काय सगळें येवचें बंद जालें गा म्हटल्यार सकाळी 6 ते 10 वाजेपर्यंतच मात खंय नुस्त्या मेळ्ळ्यार घेवन येवजा ते बी पयलीं गांवांत येताले आमगेल्या नुस्त्या जाय घे म्हण घेवन ते बी ना आतां बंद जाला हे लॉकडावना पांयान. हय तशें म्हण घेवन इल्लें चिकन हाड खाया म्हण घेवन आमगेले अनिल म्हणील तो चिकन विकता हय तेजे कडेन गेलो आनी एक 2 किलो चिकन दी रे म्हणलें. मागीर चिकन तेणें दिलें हांवें म्हणलें तो मुखार दवर नाका रे ते मांदर येता मरे तुगेले मांदर खातल रे म्हण घेवन हांवें सांगलें आमगेले मांदर चिकना वास सुद्दां घेयना तूं म्हणून लागलो म्हाका. हय म्हणलें उरू म्हणलें हांव बी गप रावलो. मागीर आनी थोड्या वेळान जर तर पळयल्यार एक मांदर उडयलो गोगी गळ्या घालून एकातल्यान चापते येयला. हांवें म्हणलें मांदर चिकन खायना म्हणटालो न्ही तूं ना जा मांदर चिकन खायना म्हणल्यार तशें न्ही हे फोडी केल्लो खायना ते गोगी बिगी उरल्यार चापता ते मी म्हणटा म्हाका. हां मांदर म्हण कितें बुकून संन्यास असो माळ घालून येयल्या म्हण पोड्या माळ घाल पुराय गोगी गळ्या घालून फिरते आसा बागभर फिरता चापतेत तशें म्हणून सांगलें मागीर ते सांगून येयलो बाबा निला ते चिकन तुगे ताचेच कडेन मांदरां दवर नाका मांदर अशें करून गोगी गळ्या घालून फिरल्यार लोक भिवत म्हण घेवन मांदरान संन्यास बी घेयलो जावं कोण म्हण. एक कर्फ्यू जालो एकात तेकात लोकांक फिरनाक म्हटलें कितें गरज उरल्यार बाबा हां खंय कितें कोणालें कितें कारण उरलें ते बी कितले 50 लग्नाक खंय 50 लोकां वयर उरू जायन खंय ते बी केलात म्हणून तो एकलो बडो पयर कारवारा बाजारात लग्नपत्रीक हाताक घेवन आपूण लग्ना वयता म्हण पोलिसां दाखयचे खातीर घेवन वचूं लागिलो. तो कितें सांग बूट सूट घालून घेवन बरो कोण येयला आनी लग्नपत्रीक हाताक घेवन चमकता बडो म्हणल्यार आपूण लग्ना वयता आपणाक कोण कांय करूं शकना तो म्हण घेवन पोलिसान येयले बाबा खंय वयता काय चाललें लग्नाक म्हणलो पत्रीक घेवन येयलो तोंडा मास्क घालून विसरलो पोलिसान फुट्ट म्हळ्यार आयार दिवन धाड दिले लग्ना गेले ना बडो घर गेले थंयच्यान पोलीस बी कमी करता म्हण केला तुमी पोलिसान लग्ना वयता म्हणल्यार रे बाबा एक मास्क घे रे म्हणून ताका तरी लोकां तो बडो कवर बी घेवन उरतलो हुकल रे हाताक घालूंक पोलिसान एका फाटल्यान पुरा कवर डब्बल शीट सुजोवन घेवन धाड दिले
फाटल्यान कवर करून घेवन ततले पंचायत जावन पड हे अनेक संकल्प नुस्त्या मेळना तें मेळना तशें म्हण आज मात झाडां गेल्लो हय 4 मेळ्ळी काळेर बिळेर मेळ्ळी शेवटूळ बिवटूळ आशिल्ले हय हाडून घेवन आतां हें केलो सुटी करून घेवन आतां कुडूच आजून दवरला मीठ घालून घेवन दवरला झाडां गेल्यार कितें मेळटा सगळे जाण पुरा गांव पुरा झाडां वयता हय मास्क घालनात सगळे जाण मास्क घालून झाडां वयतात मारांजी बी घुसतात मारांजी म्हटल्यार खबरच न्ही तुमकां त्या काट्यात भितर घुसचें पडटा काळेर बी धरूक तितूंत घुसतात आनी मास्क तितून शिरकोर वता आनी भायर येता आसतना अशेंच येतात परत मागीर मास्क सोदूं भितर घुसतात ततले पंचायत ते कितें उरू काही उरू हांव आतां कितें सांगू केलें तुमकां हे लॉकडावन जालें खरें आनी कोरोना पांयान आतां कितले लोक मरता दिसा मरणाचोच आंकडो वाडते गेला हय हॉस्पिटलाक वयले की आतां काय सद्दी उत्तर कन्नड आमगेल्या जिल्ल्या भितर सादारण लोक म्हणनात 3-4 लोक मरू लागलात आज आनी 2 लोक मेल खंय दांडेली तेकळान कारवार एकलो मेलो हय मरतात वयले नंतर हॉस्पिटला वयले नंतर मरतात तशें म्हण कितें म्हणटा काळजी घेया जिवाची सद्दी उनेल उदक खतखतून तेजी वाफ घेया ते कितें म्हणटात इंग्लिशान स्टीम कितें तरी घेवं जाय ते घेया आनी घरा कडेन रावा सुरक्षीत रावा पयस रावा तोंडा मास्क घालून घेवन रावा खंय भायर गेल्या घरा कडेन पयलीं येवन घेवन घाईल कपडे धुवन घालून घेवन नांवन घेवन घरा घुसा हो कोरोना म्हण व्हडलो राक्षस केन्ना वयतलो देवा बड्या खबर 1 वर्स जाली बड्डे जावन गेल्यार बी तेगे वाडदिवस जावन गेल्यार बी वचना मदें खाती गेलो दिसलें परत येईल बाबा येयलो काय मी परत हाडील म्हण म्हाका बी खबर ना कितें उरू खंय रावा बरें कर रावा सुरक्षीत रावा ह्या वर्साक बी आमगे भायर आशिल्ल्या लोकांक आंबे बिंबे खावूं मेळना हांव मुखार न्यूसा त्या बाबा सांगता आंब्याचे फोटो मान घेवन दाखया म्हणून घेवन आंबे कसो जाला तो म्हणून घेवन तशें म्हणून घेवन सुरक्षीत रावचें घरा कडेन रावचें आनी कोंकणी भाशेचेर अभिमान दवरून घेवन रावचें म्हण सांगतात मुखार येताना परत मेळटा तेदो म्हणल्यार तुमकां सगळ्यांक नमस्कार कारवार न्यूसा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूसा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.